हॅलो घरकानी. नमस्कार. हॅलो घरकानी कार्यावळीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आज आम्ही करूया झणझणीत अशी मेथो भरिल्ली तोरां. भरिल्ले आमले करपाचे साहित्य: तळणी तोरां, हिंग, मेथी, सासवां, मिरची पावडर, हळद पावडर, बारीक मीठ, मोठे मीठ आणि तेल. तोरांक मदी चीर मारून घेऊन ताची पारय काढून घेवपाची आणि तातून मोठे मीठ भरून एका आयदनान मीठ पसरून घेऊन तोरां सारखी मांडून घेऊन परत खडे मीठ घालून ताचेर चेपण दवरपाचे. 4 दिसांनी चेपण काढून तातूंतलो खळ काढून खळाक बरोच खतखतो काढून घेवपाचो. तशेंच तेल कडक तापोवन घेऊन न्हिवपाक दवरपाचे. कायल तापोवन घेऊन मध्यम आंचेचेर तातून मेथयो, हिंग, सासवां तडतडसर भाजून घेवपाची. गॅसाची धग बारीक करून मिरची पावडर मातसो गरम करून घेयात. तातून थोडेशे मीठ आणि हळद पावडर घालून गरम करून घेवपाचे. हिंग, मेथयो, सासवां, मिरयां खलबत्यान धाडून सरसरीत पिठो करून मिरसांगेच्या पिठ्यान बरो मिसळून घेवपाचो. खळ आणि तेल थंड जातकीच मिरसांगेचे सारण खळ आणि थोडेशे तेलान मेथो घालून घेऊन तोरांनी भरपाचो. उरिल्ल्या मेथ्यान थोडोसो खळ घालून पातळ करून घेऊन बाटले भितरल्यान लावन घेवपाचो. तोरां बाटले भरून तातून तेल घालून 2 दीस वत दाखोवपाचे. अशे तरेन झणझणीत अश्यो भरिल्ले आमल्यो 15 दिसांनी खावपाक तयार जातात. आमची ही रेसिपी तुमकां आवडली असल्यार कमेंट करून नक्कीच कळोवचें आणि अशाच रुचीक पक्वान्ना खातीर आमच्या चॅनलला लायक आणि सबस्क्राईब करून आमकां फुडें सरूंक उमेद दिवची. देव बरें करूं. जागृत गोवा 24/7 न्यूज. लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा. नमस्कार.